मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर 24:25 वोळ 1 ते 13. जेसून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. 10 आंकवारी आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां जालें तशें सोर्गीच्या राज्यांत जातलें. तांचे मोदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या शिजल्यांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सोगल्यो जेवूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर असो आवाज जालो, हो पळय न्हवरो, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सोगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इलें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तें बिलकूल पावचें ना. विकतल्यागेर वचात आनी तुमकां घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेकी दुसऱ्यो आंकवारी पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.